दीस मंगळार, मार्चाची 17 तारीख 2026. पयलें वाचप एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 47 वळ 1 तो 9 आनी वळ 12. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या हुंबरा पोंदांतावन उदक भायर सरतालें आनी उदेंती वाटेन वळतालें, कित्याक मंदीर उदेंतीक फूड करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशीक पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवाटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडूंक उदेंतीक फूड करून आसा त्या भायल्या दरवाटा सरशीं हाडलो. थंय दक्षिणेची कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयाच्या खुंब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या धोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय आसली, कित्याक उदक चडिल्लें. तें गूंड आसून तांतल्यान उपेवन वचचें पडटालें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मूं? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलों तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनीय वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन व्हाळून आराबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय व्हाळटा थंय सगळे प्राणी तांतूं भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायतीं मासलीं आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें व्हाळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनीय कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिनसाचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांचीं पानां बावचीं नात आनी ते केदींच फळां भेणें जावचें नात. हर एका म्हयन्यांत ते नवीं फळां दिताले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांचीं फळां खाणांक आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडपकार. कीर्तन 44 2-3, 5-6, 8-9. श्लोक. तळबरांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देव समचो आसरो आनी आमचें बोळ. कश्टां आकांताच्या वेळार तो समचो खरो आधार. भुमी जाल्यार हालोवन पडोन, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसळून पडूं, पूण आमी भियोंचे ना. श्लोक. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोश हाडटा. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर ह्या शहरांत बिडार केलां तर तें हालत कशें? दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक. श्लोक. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सोबें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया, पळया सर्वेस्पराचीं कामां. पृथुमेर ताणें केल्लीं आजापां देखा. श्लोक.
दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगीचो कर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 मोल 1-16 पर्यंत. तवळ सुदैवांची एक परब आशिल्ली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमान बोकरांच्या दरवाट्या लागीं एक तळें आसलें. ताका हेब्रेव भाशेन बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसले गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खोशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवूंक वतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलें देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळणें आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळणें घेवन चलतस रावलो. तो दीस सब्बात आसो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक सुदैव सांगूंक लागले, आज सब्बात, तुजें हांतुळणें व्होंवून व्हरूंक तुका आडवारलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळणें घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. सुदैवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतुळणें घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो? पूण तो कोण म्हणून गूण केल्ल्या मनशाक कळीत नातलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जालो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळान मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे, आतां तूं बरो जालाय आनी किपाताक करनाका, ना तर पयलेंचे परस चड वायट तुका घडात. तो मनीस जुदेवासरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगूंक लागलो. जेजू असले सर्व सब्बाताच्या दिसा करतलो देखून सुदैव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोंसणिकायेन देवाचे वेळ घडयेक राखून रावचें. देवाचें महान कार्य पळोवंक एक अवकाश. आमी हर एकलो देवाचें एक असर्यें. आल्बर्ट आयन्स्टायन सांगता, भुरग्याचे नदरेंत हर एक संगत एक आसर्यें. 38 वर्सां तावन एकलो थोंटो बोकऱ्यांच्या दरवाट्या लागीं हांतुळणार न्हिदून आसलो. सबार जाण आसर्यांच्या तळ्यान बुडोवन गूण जावन वतले, पूण हो थोंटो आरिगार सोंसणिकायेन राखून रावलो. सोमी ताचे वाटेर आयलो. सोमयान विचारलें सवाल, तुका बरो जावंक खोशी आसा? आनी ताणें ताची खोशी उसारली. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळणें आनी चल. आनी तो बरो जालो. बरें जावंक खंयचोय दीस जाता. सोम्यान थोंट्याक सब्बाता दिसा गूण केलें, पूण फारिजेवांक, सादुसेवांक तशेंच मालगाड्यांक तें बरें दिसूंक ना. सोम्यान सब्बाताच्या दिसा हेरांक बरें करतना तो मोडूंक ना. ताणें तो दीस वर्त केलो आनी देवाचो दीस पवित्र तशेंच सर्गी बापाक समर्पीत केलो. जेजू ससाण जिविताची झर. ही झर आमकां पवित्र स्नाना वरवीं लाभता. ही पवित्र झर आमकां पातकातावन सुटका दिता. पास्क मिस्तेरांत वांटो घेवंक आमकां कुमोग करता.